असलें चेपें तुमकां खंय पळोवंक मेळना. कसलें चेपें? एका विस्पान न्हेसचें तें. हाका आमी इंग्लीश भाशेंत मायटर म्हणटा. देखून आमच्या मदें गवळी बाब आयिल्ल्या वेळार मिसा वेळार विस्पांनी एक माथ्यार एक विशेश नमुन्याचें चेपें न्हेसल्लें तुमी पळयत्या. मायटर म्हणलें तें. तातूंत मस्त अर्थ आसा. थोड्यांक तें एक हातूंत कितें विशेश आसा म्हूण बगूंक पुरो. पूण तातूंत अर्थ गुंडायेसो आसा. आनी एका बिस्पाच्या कॉन्सेक्रा वेळार ताका बिस्प म्हूण मागता आसतना हें चेपें ताच्या मणियारपणाचो गुर्त जावन दितात. आरोनाच्या काळार पोरण्या सोल्ल्यांत ताका श्रेश्ठ याजक म्हणून मागता आसतना भायली शुद्धता ताच्या सांगता ताचे माथ्याचेर तेल ओतून ताच्या सांगता माथ्यार एक चेपें घाल्लें म्हणून आसा. ह्या चेप्याक आमी चेपें म्हूण येता या रुमाली म्हूण येता. पूण नव्या सोल्ल्याक येता आसतना आमी पळयता पेंतेकोस्ताचो दीस, त्या दीस जेजूच्या शिसांचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी हाचो गुर्तू आमकां त्या बिस्पाच्या माथ्यार आसच्या चेप्यान पळोवंक मेळटा. तें चेपें अशें चूप करनासता, म्हळ्यार पवित्र आत्मो देंवलो उज्याच्या रुपार देंवुल्ल्याचो गुर्तू तो. देखून पवित्र आत्मो ताचेर आसा. एक बिस्प पवित्र आत्म्याचो मणियारी. देखून बिस्प पवित्र तेलां कितें संस्कारता. ताच्या उपरांत पवित्र स्नाना वेळार वापरचें तें तेल, क्रिस्माच्या वेळार वापरचें तें तेल, याजकपणाच्या मणियारपणार वापरचें तें तेल, कित्याक तो पवित्र आत्म्याचो अधिकृत मणियारी. ताचे सांगता त्या चेप्यांत आमकां पळोवंक मेळटा 2 भाग, मुखलो आनी फाटलो भाग, 2 सोल्ले, नवो सोल्लो आनी पोरनो सोल्लो हाचो गुर्त. ताचे सांगता त्या चेप्याच्या फाटल्यान लांब दाट 2 फिंतां आमकां पळोवंक मेळटात. तीं ग्रेकांच्या काळार घाम जिरोवच्या खातीर तसलीं फिंतां वापरताले. पूण आतां तीं फिंतां आमचो एक गुर्त आसा. कसलो गुर्त? एक आमचो गवळी बाप श्रेश्ठ शिकोणदार, अधिकृत पवित्र सभेचो शिकोणदार. आनी दुसरो अर्थ तो पवित्र शब्दाचो मणियारी. तो देवाच्या उतराचे घनता उखलून धरता. देखून हे 2 गुर्त आनी हेर जायते गुर्त बिस्पाच्या चेप्यांत आटापून आसात. देखून हें चेपें फकत एक सोबायेचे कलेची वस्त न्ही, बगार 2 प्रमुख विशय तातूंत आटापल्यात. एक ताचें मणियारपण तें दाखयता आनी एका बिस्प साहिबाचें मिसांव हें चेपें दाखयता.